हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक, कारण तुम्ही लास्ट इयन इतलो बरो मोग दिलो म्हाका आनी इतले बरे कमेंट केले, पॉझिटिव्ह कमेंट केले. सो असोच तुमचो सपोर्ट आसा न्ही म्हाका. आणि इवन इंस्टाग्रामार आणि फेसबुकारूय तुम्ही म्हाका कनेक्टेड रावा. सो परत एकदा तुमकां थँक्यू, कारण तुम्ही इतलो सपोर्ट दाखयला म्हणून. आणि बरे बरे कमेंट आसले, हांवें तुमचे कमेंट वाचले आनी म्हाका कमेंट वाचून खरेंच बरें दिसलें. तितून एक कमेंट न्हय म्हाज्या पप्पा बद्दल आसलो की पप्पा कित्याक दिसना काय म्हणून. तर तुम्ही माझे व्हिडिओज फारिकान पळयता आसतले, कनेक्टेड आहा तेका लागूनच हो प्रश्न केलो आसतलो, विचारले आसतले. तर गायज म्हजो पप्पा न्हय ल्हान आसतना एक्सपायर जाला. म्हणजेच हांव फस्टाक बीन आसले आसतले, कारण म्हाका तितलें प्रॉपर याद ना. बट फस्टाक न्हय फ्रेश म्हाजें एडमिशन जाल्लें तो टायम आसलो तो. सो म्हाका तितलें कांय कळनासलें. सो तेन्नाच म्हजो पप्पा एक्सपायर जालो. आनी हो जेन्ना म्हाका कमेंट येयल्लो न्हय तेन्ना हांव खरें तर उलोवपाक सोदिनासलें ह्या टॉपिकार. बट मागीर अशें चिंतलें आतां म्हजी यूट्यूब फॅमिली आसा आनी ती म्हाका कितें तरी विचारता, कारण म्हाजे व्हिडियोज पळयता, म्हाजेर मोग करता, तेका लागून विचारलें आसतलें. म्हणून म्हटलें सांगुया, कारण तुमकां तुमचे बरोबर शेअर करपाचें गरजेचें आहा, कारण तुमी नोटीस करता न्हय सगळे गजाली. सो तेका लागून म्हजो पप्पा दिसना. आणि खरें सांगूं जाल्यार म्हजी एज खूबच कमी आसली त्या टायमार, खूबच कमी आसली, कारण म्हाका सारकें कांय कळ्ळें बी नासलें. आनी त्याच टायमार म्हजो पप्पा एक्सपायर जालो. बट जेन्ना जेन्ना कळपाक लागलें त्या म्हणसर पप्पा नासलो. आनी तुमी समजूं शकता म्हाजी फिलिंग्स, कारण ती एज कितें आसतली फस्टाक, म्हटल्यार एज म्हाजी कितें आसतली, आनी तेन्नाच पप्पा एक्सपायर जालो. सो ह्या टॉपिकार न्हय हांव चडशें उलयना, कारण हांवें खुबशे अपडावन पळयला म्हज्या लायफान, खुबशे अपडावन पळयला. कारण ती एज म्हाजी म्हणटात तशी स्ट्रगल करपाची नासली खरी तर. बट आमी खुबसो स्ट्रगल पळयला. सो ते दीस न्हय हांव याद करिना, कारण जेन्ना जेन्ना याद करता न्हय, जेन्ना जेन्ना तें चिंत्ता न्हय हांव की आमचो पप्पा अशें जालें म्हणून, तेन्ना तेन्ना सगळें याद येता म्हाका, सगळें म्हटल्यार सगळें याद येता. सो म्हाज्या लायफान सुद्दां हांव रियल लायफान सुद्दां हो टॉपीक अवॉयडूच करता, कारण म्हाका ते दीस याद करपाचेच ना. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें, तुमच्या कमेंटाचे आन्सर मेळ्ळे आसतले. आनी तुमी म्हाका कनेक्टेड आहा म्हणून तुमी विचारतात म्हाका कितें कितें. सो आनीकूय तुमकां जर कसले प्रश्न करूंक जाय जाल्यार, कितें विचारूंक जाल्यार तुमी बिंदासपणे कमेंट बॉक्सान म्हाका विचारूं शकता. म्हाज्या बद्दल, मम्मी बद्दल, संजू बद्दल, हॅरी बद्दल, इवन म्हाज्या फॅमिली बद्दल सुद्दां विचारूं शकता. हांव तुमकां बिंदासपणे आन्सरां दितलें. बट पप्पा बद्दल कांय विचारूं नाका प्लीज, कारण हांव न्हय कम्फर्टेबल नासता ह्या टॉपिकार उलोवपाक. कारण हो टॉपीक मेन म्हटल्यार खूब इमोशनल आहा म्हाज्या बाबतीन. सो म्हाज्या रियल लायफान सुद्दां हांव अवॉयड करता, म्हाका अजिबात आवडना ह्या टॉपिकार उलोवपाक, कारण ते सगळे दीस मागीर परत म्हाज्या फुड्यान येता सामकें, जें घडलां पळय, जें जालें तें. सो तेका लागून हांव अवॉयड करता. सो प्लीज पप्पा बद्दल विचारूं नाका, बाकी कितेंय विचारूं शकता तुमी, कारण तुमी समजूं शकता म्हाजी फिलिंग्स. सो तेका लागूनच म्हाजो पप्पा दिसना. आय होप सो तुमच्या कमेंटाचे आन्सर मेळ्ळे आसतले तुमकां. आनी श्रावण लागलो आतां, इवन फाल्यां नागपंचम आसा. तयारी जाली की ना तुमची? आमची तयारी तर चालू आसा स्लो स्लो. आनी थोड्याच दिसांनी चवथूय येतली. सामकें हांव एक्सायटेड आहा चवथीक लागून, कारण नागपंचमीक तितली फॅमिली येयना आमची, बट चवथीक न्हय सगळी फॅमिली आमी वांगडा आसता. तुमकां पळोवंक गावतलीच म्हाजी फॅमिली, कारण नागपंचमीक तितली येयना. चवथीक मात सगळीं वांगडा आसता आमी 5 दिसा. 5 दीस गणपती आसता आमचो. आनी केन्नाच चवथ येतली न्हय, नागपंचम जाल्या उपरांत रोखडीच चवथ येतली. सो फाल्यां आसा नागपंचम आनी आमची तयारी बीन चालू आसा स्लो स्लो. बाकी आतां म्हाका म्हणजे मम्मीन जी पानां जाय पळय, एका पातोळेंक जी पानां जाय ती हाडून दवरल्या, ती हांव आतां कट करतलें. एडवान्स सगळें करून दवरल्या, बरें पडटा दुसरे दिसा, फाल्यां बरें पडटलें. सो पानां बीन कट करून दवरतल्या. आनी सो गायज तुमकां कळ्ळें आसतलें, कमेंटाचे आन्सरूय मेळ्ळे आसतले. सो चला तर फाल्यांची तयारी करया. आनी एडवान्स तुमकां हॅप्पी नागपंचमी सगळ्यांक. सो चला तर नागपंचमीची तयारी करया आमी. आनी आतां मातशें कामूय करून घेवया, कारण आतां न्हय दीस असो, आयचो जो दीस आसा तो असोच वयतलो आनी रोखडोच फाल्यांचो दीस येतलो नागपंचमीचो. सो आतां मातशें हांव काम करून घेता. आनी ते जी पानां आसात पातोळेची, कारण फाल्यां पातोळे खावंक जाय की नाका, सो ते कट करून घेता. मम्मी कशें कट करप गे? कितले? वयले हें उडयता हे ना सकयल हे चड मोडवे करतली.
सुकेलसून बरं कातर सुटले. सो आम्ही हांगसर तयारी करून दवरता फाल्याची, कारण मागीर बरें पडटलें आमकां. आनी तशें चड पातोळे करिनात आमी, कारण उरता मागीर ते गोड काय तितले आमी खायना तेका लागून. पण मामागेर आमच्या हौसो आसता आनी आमगेर पातोळे आसता, सो मामागेर बीन आमी दितात. आनी कोणाक कोणाक व्हायट कलर आवडटा काय येलो कलर आवडटा ते म्हाका कमेंट करून सांगा. पुरो येल्लो म्हणजेच आमी हळद घालतात आनी व्हायट म्हणटा डायरेक्ट प्लेन दवरतात तेका लागून. सो कमेंट करून सांगात कशें तुमी कशें करता पातोळे ते. म्हाका व्हायट कलर तितले आवडना. तुका कसले आवडटा? दोन कसले तरी आवडटलेच न्हू. येल्लो आवडटा व्हायटूय आवडटा. म्हाका आवडटा येल्लो. पोट भरले काय झाले. अय तरी पण आवडटले न्ही कसले तरी. याच इतले मोठवे करता आमी, कारण मागीर न्हू आयदनांक बीन वचनात तेका लागून. आनी धाकटी पातोळी आसता ती बरी लागता खावपाक, रोखडी सोंपता. सो म्हटलें एडवान्स करून दवरया, मागीर फाल्यां बरें पडटा आमकां. आणि तुमची तयारी कशी चलता हे म्हाका कमेंट करूनय सांगा. काम करता करता कितले गजाली झाले तुमच्या बरोबर. आणि हे पान न्हू गोडशाक बीन घालीत जाल्यार बरें लागता, कारण वास येता बरो येता पानाचो, हळदीच्या पानाचो. गोडशाक बीन घालूंक जाय बरें लागता. जालें न्हू. सो गाईज काम डन झालें म्हाजें. पळया पटापट पानां कट करून दवरल्या. फाल्याची तयारी. हळदीची पानां हांवें कट केल्या उपरांत परत धुवूनय घेवया म्हटलें, कारण फाल्यां तर धुवूंकूच जाय. तेज्या पयलीं आयजूय धुवन घेतलेली बरें, कारण भरपूरशे किडे बीन आसतात आनी भरपूरशे कितें कितें आसता त्या पानांक लागलेले. सो म्हटलें बरी क्लीन करून घेतली आनी एक एक पान करून सेपरेट सेपरेट क्लीन करून घेतलें हांवें, कारण फाल्यां बरें पडटलें. आनी फाल्यां तशें परत क्लीन करूंकूच जाय, बट आतांय बीन क्लीन करून दवरलेली बरी, तितलीच फाल्यां आमकां बरी पडटली. अशें करून हेंय बीन काम हांवें बेगिनाच करून घेतलें. तर फ्रेंड्स दनपारां काम बीन केलें आनी ब्लॉग म्हाका कंटिन्यू करून गावकूच ना, कारण भरपूर बिजी उरलें. मातशें क्लिनींग बीन करून घेतल्या घरान आमी तेका लागून. सो आतां जस्ट ब्लॉग कंटिन्यू करता. 5:30 जाल्ली आसा सांजच्या टायमार. सो आतां ब्लॉग कंटिन्यू करता हांव. आनी मम्मी भायर क्लीन करता. घरान तर आमी क्लीन केलें, सो मम्मी आंगणान क्लीन करता आनी हांव हांगसर पासय मारता सद्या. आनी एक प्रॉब्लम जालो कितें जाणा, आयज एक्चुली आसा संडे. सो हॅरीची बिस्कीट आमी ऑर्डर केल्ली, बट ती मातशी डिले जाली. आयज येवपाची आसली ती ऑर्डर, पूण संडे आसल्या कारणान या कितें प्रॉब्लम आसल्या कारणान ती डिले जाली. हरशी संडेची ऑर्डर येता, बट थोड्या कारणांक लागून ती डिले जाली. सो व्हडलो प्रॉब्लम जालो आनी बिस्किटे वचून तो आनी कितें खायना. तरी बट आतां हांवें संजयाक कॉल केला, पळय तुका कितें पॉसिबल आसा बीन, शॉपां खंय ओपन आसा. म्हापसाची बीन संडेची नाय शॉपां बंद आसता. सो पळोवया तेका मेळटलें तो घेवन येतलो. मेळ्ळें पुरो, कारण भरपूर प्रॉब्लम जातलो तेका बिस्कीट ना तेका लागून, आनी बिस्किटे वचून तो कांय खायना. सो येयलो जाल्यार फुडें कळटलेंच तुमकां. संजय येयलो, बिस्कीट गावली जाल्यार गावल्या पुरो. आनी हांव पासय मारतलें आनी परत फुडली तयारी फाल्यांची करूंक जाय ती करतली. सो सद्या मम्मी हांगसर क्लीन करता, दाखयता तुमकां. आनी हांगसर वातावरण पळय काय बरें दिसता, ढग एकदम बरो दिसता. आनी हांगसर मम्मीन बरें क्लीन केला पळयात टायल्स आमचे. आनी चवथीक म्हटल्यार हे जे ब्लॅक ब्लॅक जालें ते चवथी कडेन बरें क्लीन करूंक जाय. ते परत परत जायत रावता, कारण पावस पडटा मदीं पडना शेळ्याक लागून. आनी हांगसर मम्मी पळय क्लीन करता, कारण फाल्यां आसा नाग पंचम तेका लागून फाल्यां काय करूंक मेळचें ना. आनी आमी डेलीच करता अशें एक्चुली क्लीन. सो आनी खरेंच वातावरण बरें आसा भायर. पळय ढग बरो दिसता. हांगसर मात काळोख केला पावसान. एकदम कोयर पडून पडून डेली बुरशें जाता हांगसर. 2000 years later. फायनली हॅरीची बिस्कीट गावली आनी संजय आतां घेवनूय येयला. बरें जालें तिची बिस्कीट गावली म्हणून, कारण आमकां टेन्शन आसलें बिस्कीट जर मेळोंक ना जाल्यार तो कितें खातलो, कारण बिस्किटे वाचून तो आनी कांय खायना.
सो जस्ट संजय घेऊन येईल असं आता बिस्किट आणि वेट फूड तेजे आणि वेट फूड आणि बिस्किट म्हटलं एकदम तकले वयरसून वयता दाखयता तुमकां पळयात. सो पळयात ही आसा बिस्किट आणि वेट फूड आसा. गावली तुका रोखडी ती इजिली. आयज संडे न्हू रे. हय हरशी आमी करसवाड्यासूनच हाडटा बट आता संडे असल्या कारणान ती मेळची ना आणि फाल्यां परत नागपंचम असल्या कारणान अदी आणि दोनायची कितले दोनायची कशे कितले आले त्याचे कितले 515 दिसता आणि 450. हय वेट फूड आहा ते 550 रुपीज आणि हे आसा 450 दिसता बिस्कीट. 550 सोमते कॅल्क्युलेशन केले पळय. 450 आणि 515 965 म्हणजे 1000च धर बरोबर. हजार पडटा ते. आणि हे आता दोनूय जे आसा न्हू ते 15 दिसांचे धा फकत. आणि हे तुझे हे धरून झाले दे मरे म्हाका. घे म्हाका डार्क फॅन्टसी थँक्यू तुका. हे टेन्शन आसलें आमकां बिस्कीट आनी हे मेळटले काय म्हणून कारण आयज संडे न्हू. सो थँक्यू तुका तुवें हाडली म्हणून. मेळटा मुगो ते जेवढे तुमच्या ते शॉपार कितें तें डार्क फॅन्टसी मेळटा रे. हे खंय मेळटा एरीचे बिस्कीट आनी ही पळय एरीचे वेट फूड अशें आसता. ही जाली बिस्कीट तेजी पर्शियन आणि ही आसा वेट फूड. हे तेका रातचे कंपल्सरी जायत पडटा. तेका अर्धे अर्धे घाला गो अख्खे पॅकेट घे अर्धे. फूल पॅकेट जाय पडटा एका रातचे हे आणि 45 रुपीज एक पडटा हे. 45 न्हू. हय आणि हेतून आसता 12 फकत 15 दिसांकूच पुरो ते 15 खंयचे 12 दीस जातात ते. 2 वीक जाता. हय 2 वीक. 2 वीक जाता म्हणजे महिन्यान ताका 2 बॉक्स लागता दिसता न्हू. हय म्हणजे 5 दीस. हांगसर आमी एन्जॉय करताली आमचो टी टायम आनी तुमी पळोवंक शकता आमी फकाणां गजाली बीन आमचे चालू असले. आनी खरें सांगोंक म्हाज्या लायफान म्हाजी बेस्ट फ्रेंड आसा ती मम्मी. म्हाज्या लायफान कितेंय प्रॉब्लम्स आसूं हांव बिंदासपणे मम्मी बरोबर शेअर करता. इवन संजया बरोबर शेअर करता आनी तिगांयचे आमचे इतले बॉन्डिंग फ्रेंडली आसा की आमकां फ्रेंडांची तितली गरजूच पडना कारण मम्मी आमची इतली फ्रेंडली आसा की म्हाजे प्रॉब्लम्स म्हण सगळे हांव तिचे बरोबर बिंदासपणे शेअर करूं शकता. सो गायज संजयाचो वचपाचो टायम जालो कारण भरपूर काळोख पडलो सो तेका लागून तो वयता आणि तेका हॅप्पी नागपंचमी म्हण मरे सगळे. विश यू. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. आयच्या विडियोन चड कांय खास नासले हांव जाणा बट फाल्यां विडियो बरो येतलो कारण नागपंचम आहा तेका लागून. सो चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. सो परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडियोन. त्यानुसार देव बरें करूं तुमचे. बाय.